विशय कोंकणी इयत्ता दुसरी घटक शाळेचो पयलो दीस. आयज आमी शाळेचो पयलो दीस हो पाठ शिकया. भुरग्यांनो, तुमकां मे म्हयन्याची सुटी जातकच जेन्ना शाळेन येवपाचो दीस लागीं पावता तेन्ना तुमी कितें करतात? शाळेची तयारी करतात, बरोबर. आपलो बटवो खंय आसा? आपले शाळेचे कपडे म्हणल्यार ताका आमी गणवेश म्हणटात, तर ते शाळेचे कपडे खंय आसा? मागीर आमकां जाय तीं पुस्तकां, जाय त्यो चोपड्यो आमी लागीं करूंक लागतात, बरोबर. तर ही तयारी रतन, पवन आनी ताचे वांगडची हेर भुरगीं कशे तरेन करतात तें आमी आयज ह्या पाठांत पळोवया. आयज शाळेचो पयलो दीस. पवन बेगीन उठलो. बेगीन म्हटल्यार सकाळीं फुडें उठलो, फांतोडेर म्हणटा ताका आमी. तो खूब खुशाल आसलो. ताका शाळेन वचपाचें आसलें आनी तो शाळेक वचपाक तयार जालो. ही ताची शाळा. पवनान नवे कपडे घालून नवो बटवो घेवन तयारी केली. तो भायर सरलो. पवनाची भयण रतनानूय नवे कपडे घातले, बटवो घेतला आनी रतनान शाळेक वचपाची तयारी केली. शाळेचो वेळ जालो आनी पवन आनी रतन शाळेक वचपाक भायर सरलीं. हो पळयात पवनाचो बटवो. हाका कितें म्हणटात? बटवो. आतां मेरेन शिकिल्लो पाठ तुमी हांगा वाचूं येता. हो टोनी. जेन्ना पवन आनी रतन वचपाक भायर सरलीं आनी तीं रस्त्यार पावलीं तेन्ना तांकां टोनी दिसलो आनी ह्या टोनीन ह्या हुसेनाक उलो केलो. उलो केलो म्हळ्यार आपयलो, आतां आमी आयल्यान, चल तूं बी शाळेक यो. फुडें इपन आसलो. ह्या इपनान ह्या रजियाक उलो केलो. म्हटल्यार आतां कोण कोण जालीं? पवन, रतन, टोनी, हुसेन, इपन आनी रजिया. ती मातशी फुडें वतकच तांकां गौरी मेळ्ळें. फुडें ज्ञानेश मेळ्ळो, अक्षयूय मेळ्ळो. आतां ही सगळी खबरी करीत तांचे शाळे कडेन पावलीं. आतां सगळ्यो चलयो आनी सगळे चले सामके उमेदीन आसले. इतले मेरेनचो पाठ तुमी हांगा वाचूं येता. आतां म्हाका सांगात, कितले चले आशिल्ले आनी कितल्यो चलयो आशिल्ल्यो? चल्यांची नांवां सांगात. पवन, टोनी, हुसेन, इपन, ज्ञानेश आनी अक्षय. आतां चलयांची नांवां सांगात. रतन, रजिया आनी गौरी. हे पळयात चले आनी ह्यो चलयो. तर सगळीं जाणां उलयत उलयत शाळे कडेन पावलीं. तांचे गुरुजी शाळे कडेन पावले. हे चलयो चले आतां खुशाल जाले आनी गुरुजीन तांकां येवकार दिलो. मागीर सगळे ओळीन नमनाक उबे रावले. आतां नमनाक म्हळ्यार प्रार्थनेक. वळीन उबी रावलीं. वळीन उबी रावन जातकच एका आवाजान, म्हणजे सगळीं वांगडाच आनी एका सुरान, फाटीं फुडें बी न्ही, एका सुरान तांच्यांनी प्रार्थना म्हळी आनी आमच्या देशाचें राष्ट्रगीत, खंयचें तें? जन गण मन. जन गण मन म्हळ्यार कितें? राष्ट्रगीत. तें बी म्हळें. मागीर नमन जातकूच तांचे कडेन गुरुजी थोडो वेळ उलयले. आतां तुमी हांगा वाचूं येता पाठ.
आतां हो पळयात वर्ग. आतां वर्गान पळयात सगळीं भुरगीं बांकांचेर बसल्यात आनी गुरुजी तांचे कडेन उलयतात. मागीर ती सगळीं वर्गान गेलीं आनी सगळीं आपआपले सुवातेर बसलीं, आपआपले जाग्यार बसलीं. ती खोशी आसली, कित्याक तांचो फुडलो वेळ आसलो तो एकदम मजेचो. कसो तांचो फुडलो वेळ मजेचो? तर तांकां तांचे गुरुजी, हाच्या फाटल्यान बाई येतली, ती तांकां कितें शिकयतली? नवो पाठ. नवो पाठ शिकून जातकच नवी कविता, मागीर नवो नाच आनी मागीर नवो खेळ. म्हणल्यार शाळेन पावतकच आमकां हें सगळें करपाक मेळटा. नव्यो नव्यो गजाली शिकूंक मेळटात. नवे पाठ, नव्यो कविता, नवो नाच, नवो खेळ. भुरगीं सामकीं खोशी आशिल्लीं. आनी हांगा तुमी वाचूं येता पाठ. तर खोशी रावपा खातीर तुमी कितें करूंक जाय? आमी नेमान शाळेंत येवपाक जाय. म्हणल्यार नेमान म्हटल्यार सदांच न चुकता. मागीर आमी शाळेंत वचून जें आमकां शिकयतात तें आमी वाचूंक जाय, वाचप करूंक जाय. मागीर आमी जें आमचे गुरुजी बाई दितात तें आमी बरोवंक जाय. म्हणल्यार वाचप, बरोवप, शिकप बरे तरेन करपाक जाय. जशी तुमी आतां पयली पास जावन दुसरेक पावल्या न्ही, तशीच ही दुसरी पास जावपाक जाय. आनी दुसरी पास जावपाक जाय जाल्यार आमी नव्यो नव्यो गजाली, नवे पाठ, नव्यो कविता, नवे खेळ, नवो नाच बरे तरेन शिकपाक जाय. मागीर कितें जातलें? आमकां गुरुजीची शाबासकी मेळटली आनी बापायची, आवयची शाबासकी मेळटली. तशेंच भावाची आनी भयणीची शाबासकी मेळटली. आतां हो उरिल्लो पाठ तुमी हांगा वाचात आनी हांवें जो अभ्यास दिला तो बी तुमी करात. रिकामे जागे भरात, जोडयो लायात आनी सकयल दिल्ल्या प्रस्नांच्यो जापो बरेयात. बरें तर भुरग्यांनो, देव बरें करूं.